In the month of 2017 ती सगळ्यो केसीस जेन्ना आमचो एजी प्रमोट जावन थंय गेल्लो तेजे गायडन्स घेवचें म्हण आशिल्लें. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान न्यू एजी केला. तेजे आतां खंयचे गायडन्स घेवपाची गरज ना. अशें कॅबिनेटाक दिसता की न्यू एजी जातकीर तो गायडन्स डायरेक्ट दितलो. जाल्यार पयलीं कितें जातालें तें तेजे कडेन वचून तें पतून येतालें. ताका लागून तेजे खंयची केसीस ताका दिवची न्हय अशी सगळे आता न्यू एजी पळयतलो. न्यू एजी डायरेक्टली मादय बिदय कितें आहा सगळे न्यू एजी कडेन. ना ते गव्हर्मेंटाचे ते सीएमाचे ना ते हांव नजर ते दॅट इज द कितें ते सर्क्युलर काडला तो हेणे काडला आमी मूव केल्लो जेडीन काडलो. मायकलाक आनीक एक नवे खाते. मंत्रिमंडळाचे बसकेत ताच्या RDA एजन्सीचे ग्रामीण विकास खाते करपाचो निर्णय जालो. An important department has been created. Rural Development Agency जी असली ती रुरल डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ रुरल डेव्हलपमेंट म्हणून ताका आयज अनाउन्स केल्ले आहा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान. देर इज अ क्रिएशन ऑफ पोस्ट्स ऑल्सो इन दीस डिपार्टमेंट. आय एम व्हेरी हॅपी that a lot of people, especially village panchayats, will benefit out of this rural development department of rural development. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.